मोगाच्या भावा भयणानो, राजा व आमचेर राजकारभार चलयतली, आमचे सत्य चलयतली कोण भाशेन आसची, खंयचो राजा बरो, कशे भाशेन तो आपली काळजी घेता आपल्या राजाची, ती आमकां चबरशी कोणाक आजून पासून गमोंक ना. आयडियल किंग, वॉट वूड बी एन आयडियल किंग, एन आयडियल गव्हर्मेंट. मोगाच्या भावा भयणानो, जायते फावटी आमकां जाय बरो सरकार जाय अशें आमी म्हणटा, आमचेर राज चलोवंक. आनी बरें राज चलयतना कशे भाशेन आमची काळजी घेवची, कशे भाशेन आमकां राखची, सांबाळची, हो प्रश्न जायते फावटी आमच्या मतींत येता. इलेक्शनां पावल्या उपरांत आमी घडये तितलोच वेळ आमी चिंता, बरो सरकार आमकां मेळ्ळ्या पुरो. मोगाच्या भावा भयणानो, आयज जेजूची ही व्हड परब आमी समरमता, सोगटा सर्वांचो राजा जेजू, जीजस द युनिवर्सल किंग. आनी अशें आमी म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा भयणानो, सगल्यांचो तो राजा, सोगटा सर्वांचो तो राजा. आनी ह्या राजाचेर जरी तर आमी लक्ष घातलें, नदर मारली जाल्यार, आनी ताका जरी तर आमच्या राजांची, आमच्या सरकाराचे जरी तर आमी ताका कंपेर केलो, म्हाका दिसता तातूंत 1% पासून आसचो ना. 0.00001% पासून आमी कंपेर करूंक जावचें ना. कित्याक हो राजा आयलो एक सादो चाकोर कसो जालो. देव तो आसलो, पूण ल्हानवीक खालतो दुलोप चाकोर तो जालो. पूण मोगाच्या भाव भयणानो, आमी क्रिस्तांवां कशीं घडयेक ह्या आमच्या स्वम जेजू भाशेन, ह्या राजा भाशेन आमी जावंक आमच्यान जातलें, प्रयत्न केल्यार आमच्यान जातलें. पूण आयज आमच्या राजकीय मळार जरी तर आमी नदर मारल्यार कितलेच क्रिस्तांव आसात न्हू, कितलेच क्रिस्तांव आसात आमचे राजकारभारी, कोणूच जेजू कडल्यान शिकोंक ना दिसता. आयज ही परब तरी आयज परबे वरवीं तांच्या जिवितान वर्सां व्हडी ही परब आमी समरमता. आयज मागुया तांचे पासत, देवान तांचे मतीन कितें तरी घालूंक, ह्या सोगटा सर्वां राजा भाशेन आपूण थोडे तरी ताचे गूण आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूं. भावा भयणानो, ह्या दिसांनी हांव नगो जायतीं जाणां घडयेक तुमी पळयतालीं नासतलीं, आमची चेडवां आसात तीं घडयेक ताणें घडयेक पळयलां आसतलें. मिस युनिवर्स हो कॉन्टेस्ट जालो फाटीं, थोडे दीस फाटीं हो कॉन्टेस्ट जालो. आनी थंयसर एक ल्हान कंट्री, केन्ना कोणें नांव घडयेक आयकोंक नासतलें, पूण ही ल्हान कंट्री सावथ अमेरिका हांगासरली, ह्या कंटेस्टंट ह्या कंट्रींतले शॅनिस पलाशियो म्हूण हाका मिस युनिवर्स म्हूण घोशीत केलें. आनी मिस युनिवर्स जाल्या उपरांत हे ल्हान कंट्रींतले निकारागुआ म्हणून ही कंट्री घडयेक आमी केन्ना आयकोंक नासतली. एल साल्वादोर थंयसर लागींच ही कंट्री आसा. जायतीं क्रिस्तांवां आसात थंय. आनी ही जेन्ना वस्तरी, जेन्ना तिका मिस युनिवर्स म्हूण बाचारलें, तेन्ना तिचो इंटरव्यू घेता आसतना तिणें बरीं उतरां म्हणलीं. आनी इंटरव्यू घेता आसतना तिणें म्हणलें, आय एम अ क्रिस्टियन, आय एम अ कॅथलीक, आय एम अ क्रिस्टियन, आय एम अ कॅथलीक, and this crown belongs to him, belongs to God. This crown belongs to the delegates who are here. मोगाच्या भाव भयणांनी ताचीं उतरां. आनी ते म्हणूंक लागले, मागणें ताच्या जिवितांत
मागणे ताका जायती संस्कार हाडटा. इट मेक्स अ कम्फर्टेबल. प्रेयर मेक्स मी कम्फर्टेबल. आमी नको ही उतरां खंयच्यान ताका फावो जाली. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणांनो, शॅनिस पलाशियो मिस युनिवर्स ही आपल्या कंट्रीचेर ताचे नदर मारली जाल्यार ही कंट्री आयज तिचो डिक्टेटर आसा, डॅनियल ऑर्तेगा. आनी ह्या डॅनियल ऑर्तेगा ह्या मनशान एक ही आपली डिक्टेटरशीप स्थापलेली आसा आनी थंयसर क्रिस्तांवांक तो पिडापीड दिता, कातोलीक मनशांक तो पिडापीड दिता. सगल्योच्यो मादर तेरेजाची जी ऑर्फनेजीस आसल्यो, चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स आसले ती बंद केल्यात. ह्यो माद्री भयणांक भायर घातल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, थंयसर एक सेंट जॉन पॉल II युनिवर्सिटी आसली, कॅथलीक युनिवर्सिटी, ती बंद उडयल्या. जायते यादनीक जे बिशप, आर्च बिशप आसलो फामाद थंयचो, तो ह्या सरकाराचेर आड उलयतालो म्हणून ताका डिपोर्ट करूंक चिंतला. जायतीं जाणां प्रिजनर्स कशीं क्रिस्तांवां जें कितें वायट चलता ताचेर निशेध मारतालीं देखून तांकां भायर आयल्यात. भावा भयणांनो, असल्या हेंची बी जेताना आमचें क्रिस्तांवपण आमचे मुखार येता. आमचें क्रिस्तांवपण आमचे मुखार येता. आनी हालींच डिप्लोमॅटीक रिलेशन्स आसलीं ती वॅटिकन ही ताणें बंद उडयली. करितास हें ऑर्गनायजेशन आसलें, लार्जस्ट चॅरिटेबल ऑर्गनायजेशन आसलें, तेंवूय कॉन्फिस्केट करून सगळी वेल्थ ताणें आपली केली. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज जरी तर हो क्रावन मिस युनिवर्स हो क्रावन ह्यो तरीक फावो जालो, तांचे कंट्रीन जातालें वायट समाजाचेर मुखार तें दिश्टी पडलें. आमचे मदेकात आसतनाय आमच्या जिवितान जातालें वायट आमी ताचेर नदर घालूंक गरज आनी ह्या वायटाचेर आमी निशेध मारूंक गरज. तेन्नाच की आमच्या ह्या सोडवणदाराक आमचो राजा, आमचो धोनी म्हूण आमी स्विकारूंक पावतल्या. आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ केल्यार हो राजा कसलो, एसेकिएल प्रवेदाचे पुस्तकांतलें हें वाचप आमकां सांगता, एक खरो गवंडली कसो आपल्या शेळयांक राखता तसो सोडवणदार आमकां राखतलो, आमकां सांबाळटलो. आवर गॉड केअर्स फॉर अस. आनी जेजू जावन आसा जो आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमची काळजी घेतलो राजा. जी कोण गायाळ जाल्यार तांचे गाय हांव बांदतलो, जी दुखोवल्यांत तांकां लागीं येतलो, तांची काळजी घेतलो, बऱ्या चोरवाक तांकां व्हरतलो, सांडलेलीं आसात तांकां हांव सोदून काडटलो. ही उतरां आमच्या देवाची. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी चोरी तर नदर मारल्या, थंयसरूय आमकां जेजू हेंच कितें आमकां सांगता, स्वर्गाराच्यान कोण पावतलीं, स्वर्गाराच्यान कोण पावतलीं. आनी आमचो जेजू राजा कसो येतलो तेन्ना कोणाक थंयसर भितर वचूंक मेळटलें. बाबा भयणांनो, जी कोण भुकेल्ल्यांक तांची भूक मारूंक प्रयत्न करतात पळय तांकां, जी कोण तानिल्लीं आसात तांकां उदक फावो करतात तांकां, जी कोण बोणकोणीन आसा तांकां कोण भेट दिवंक येता पळय ती स्वर्गाराच्यान भितर सोदतलीं. दुखोवलेल्यांचे गाय बांदतात पळय तांकां. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज ह्या मिसा भेटेन ती व्हड परबे दिसा आमी आयचो नियाळ कोत्ता आसतना आमकां दर एकल्याक कृपा मागुया. जिवितांत जायतीं जाणां सांडल्यान, जिवितांत जायतीं जाणां सांडल्यान, ह्या भावां भयणांची आमची सोदीक आमी वचूंक गरज. आमची क्रिस्तांव भावां भयणां सांडलेलीं आसात, आमचे राजकारबारी सांडलेले आसात. सांडल्यात कित्यान? दुडवांनी जायते फावटी. दुडू आमचे फुडल्यान येता तेन्ना आमी सगळीं कुड्डीं जाता आनी खंयचे वाटेन आमी वेता ती मागीर आमी नोको. भावां भयणांनो,
1 Timothy 6:10 हातून आमकां मेळटा, दुडवांक लागून जायतीं जाणां वायट जिविताचे वाटेर गेल्या. मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल. आनी जरी तर आमी दुडवां फाटल्यान वचत आमी जिवितांत सांडटल्या. जायतीं जाणां भुरगीं हाता भायर गेल्यान, कित्याक आवय बापूय दुडवां फाटल्यान सांडल्यान. तांकां आपलें काम व्हडतें, वावर कोत्ता पळय तो व्हडतो, आख्खो दीस वावर कोत्तात, भुरग्यांक वेळ दिनात. भुरगीं सांडटात, आवय बापूय सांडटात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या राजकारभारा मदें आमी पळयल्यार थंयसर जायते फावटी कॉम्प्रोमायज हें उतर आयज आमकां दिश्टी पडटा. कॉम्प्रोमायज आमी कोत्ता आमचे वॅल्यूज, आमचे क्रिश्चियन वॅल्यूज, आमचे क्रिश्चियन आयडियल्स जे आमकां फावो केले हे पवित्र सभेन जायते फावटी आमी ते कॉम्प्रोमायज कोत्ता आयज काल. आनी हाका लागून जायतीं जाणां आमी सांडटा, वायट रस्त्यार आमी पावता. जिवीत कितें, खंयसर आमकां खुशालकाय मेळटा तीच आमकां समजना. नाका जाल्ले वस्तू फाटल्यान, संवसारी वस्तू फाटल्यान आमी सांडटा. आयज जायतीं जाणां भुरगीं तरणाटी मोगाच्या भाव भयणांनो जिवितांत सांडलेलीं आसात. जायते फावटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड आमी जाणा मोबायल टॅक्नोलॉजी, सगळें इंटरनेट ह्या वर्ल्डान सांडलेले आसात, एडिक्टेड जालेले आसात. आनी हातूंतली भायर सरूंक, वाट सोदून काडूंक तांकां भोव अवघड जाता. भाव भयणांनो, हें एडिक्शन जायते फावटी दिसून येता आमकां सगल्यांक. वी आर लॉस्ट इन द मोबायल वर्ल्ड. कितलीं जाणां आसात आमी जरी तर नियाळ केल्यार, जरी तर आमी थंयसर घातल्यार स्क्रीन टायमर आमी ऑन केल्यार आमकां गमतलें कितले वरां दिसाची आमी आमच्या मोबायलाचेर आमी गुल जाल्लेले आसता, आमकां खबर आसना. म्हाका दिसता मोगाच्या भाव भयणांनो, more than 6 hours, 6 to 7 hours we are on the cell phone. आनी ह्या सेल फोनाचेर आसतना मोगाच्या भाव भयणान आमकां गमचें पासून ना, आमी सांडल्यान देखून. that we have gone astray. परतून येवपाक भायर पासून आमकां गमचें ना, पूण एक वस्त जरी तर 10 मिनटांची आमी मागणें करूंक, एक रोजरी करूंक आमकां उपगण येता. बाबा भयणांनो, हेच आयज काल आमचें जिवीत जालेलें आसा. आयज मेंटल इम्बॅलन्स जालेलें आसा. जायतीं जाणां मानसीक परिस्थिती सारकी ना, न्हीद सारकी पडना, इन्सोमनिया असल्यो वस्तू मोगाच्या भाव भयणांनो आयज ह्या वस्तूंनी आमी गुल जाल्ले आसा, पूण आमकां खबर ना की आमी ह्या वस्तूंनी सांडल्या देखून. आनी जेन्ना आमकां गमून येतलें हांव सांडलां, आनी जेन्ना दुसरो आदार आनी सहकार दितलो ह्या दुसऱ्या म्हज्या भाव भयणांची कोण सांडल्यान तांकां नीट मार्गार येवंक, तेन्नाच आमच्या जिविताची नवसळणी जातली. तर आयज ह्या व्हड दिसा जेजूक आमचे मदीं दवरून आमी विचारुया, हांव खंयसर जिवितांत सांडलां? भुरगीं कशीं, तरणाटीं कशीं, वाडलेलीं कशीं, खंय आमी जिवितांत सांडटा? हांव दुडवां मदेकात सांडलां काय? हांव हे मोबायल टॅक्नोलॉजी, इंटरनेट वर्ल्ड हातूंत सांडलां काय? हांव म्हजें नार्सिस्टीक विजन, वर्ल्ड व्यू, हांव सारको वाक्को संवसार म्हजी पुजा करपाक आसा असल्या मनांत हांव सांडलां काय? आयज दर एकल्याक आमकां विचारून देवाची कृपा आनी मोजत सोगटा सर्वां राजाच्या ताची कृपा, ताची मोजत आमकां दर एकल्याक ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया.